मोगळ बाबा भयणीनो, जेजूची नवी शिकवण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकता. आदल्या कोरांत शिकवण आसली, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत म्हणगे कोणूय एका पोल्यार मारीत जाल्यार तूं ताका परत मार. पूण जेजूची शिकवण बोगसण्याची शिकवण, ल्हानविकायेची आनी खालतिकायेची शिकवण. जेजूची शिकवण जायत्यांक भोव अवघड लागता, कित्याक ही शिकवण आयच्या आधुनीक काळार मेळना. संवसाराची शिकवण वेगळीच, जेजूची शिकवण आमकां देवाचें स्वयं वळखूंक मेळटा. आमी पयल्या वाचपान आयकलां, आहाब नाबोताचो दाका मोळ्याचो जमीन जबरदस्तीन घेवंक सोदता. नाबोतान नाकार केलो, पूण ताचे बायलेन जेजबेल राणी ती खोटे साक्षी दिवन नाबोताक जिवेशी मारता आनी ताची जमीन व्हरता. हें आजुनूय चलता आमच्या समाजान. आमी पयले जाल्यार आतां आधुनीक समाजान खोटें आहा तें सोत म्हणून राजकारभार चलता. धर्माच्या नांवान पावर घेवच्या खातीर मनशां मदें फूट घालून तांकां दोशी करून राजकारभार चलोवंक प्रयत्न करतात. तर आमी समाजाचे हे प्रश्न सोडूंक, मुनसुबी दिवंक मनशांक जें कितें फुडारपण आमचे मदें आसा तें आमी जेजूच्या शक्तीन आनी जेजूच्या वागणुके वरवीं आमी ह्या समाजाक फुडो करूंक जाय. देवाचें स्वयं आमचे मदें आसा, सो देवाच्या स्वयंबान आमी एकामेकाक मनशाक मुनसुबी दिली जाल्यार आनी सर्गींचें राज ह्या संवसारांतूच अनुभवंक मेळटलें.